चोपडेच्यान शिवोली वेगान वचपी कारीन पार्क केल्ले ट्रकाक धपको दिलो। ह्या धपक्यात कार चलोवपी मिलिंद उज्ज्वल सिन्हा ह्या झारखंडच्या पर्यटकाक जाग्यारूच मरण आयले। जाल्यार ह्या अपघाताक ताचे बायलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिका म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। पोंगुरुसान गोंयान येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलराचो रामनगर गोंय महामार्गार भिरांकू अपघात जालो। ह्या अपघातान टेम्पो ट्रॅव्हलर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली आनी 7 जाण जखमी जाले। उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। जाल्यार गोंयासावन म्हाल व्हरपी कंटेनर ट्रक रातच्या 7:30 वरांचेर अनमोड रस्त्याचेर हुंपतलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। मयेच्या श्री माया केळबार पंचायतन देवस्थानामंदी निर्माण जाल्ले कोफुसांव कायमचे मिटोवचे, निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चौकशी करची अशी मागणी मयेच्या नायक गटान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे कडेन केल्या। एका शिष्टमंडळान हे विशीं महसूल मंत्र्याक निवेदनूय भेटयलां। नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण प्रश्नपत्रिका अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो। पूण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी आबूज जाले। गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकले वेल्यान केले। प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोवप तेच तांकां कळना जालें। विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो। ह्या प्रकारा वेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। तशेंच शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजतात तशीच प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या। पणजे फेरी धक्क्याकडेन कांय जाण मध्यान राती बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करतात। नुस्तेमारी करपा खातीर तांचे कडेन कसलेच कायदेशीर डॉक्युमेंट नात, तरी हे लोक भियेनासतना बिंदास्त नुस्तेमारी करतना दिश्टी पडटात। आमी जायते फावटी ह्या लोकांक रंगे हात धरल्यात, तांकां जाप विचारपाक गेल्यार हे लोक आंगार धांवून येतात। हो प्रकार असोच सुरू उरलो जाल्यार आमच्या सारक्या पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ येतली म्हणून पणजेचे पनेळकार सांगतात।
हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हडफडे चालू आशिल्लें बांदकाम आमदार मायकलान बंद उडयलें। शेत जमनीचेर कसलेच बांदकाम करचे न्ही म्हणून उच्च न्यायालयान आदेश दिल्लो। त्या आदेशांचे उल्लंघन करून हडफडे हे बांदकाम चालू आशिल्लें। हे लोक उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करतात म्हणून आपूण न्यायालयाक पत्र बरयतलो म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। खुंची हल्लो प्रकरणात रामान दिल्ल्या स्टेटमेंटात जेनेटो कार्दोजोचो खंयच उल्लेख ना। तशेंच ह्या प्रकरणा कडेन ताचो आदींचो संबंध जोडपाक शकना। आमच्यान जाय जाल्यार अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज करूं येतालो, पूण ड्रामा खरें उलयतलो म्हणून आमकां विश्वास आशिल्लो। तेन्ना जेनेटोक जामीन दिवचो म्हणून ताच्या वकिलाचो युक्तिवाद केलो, पूण ड्रामाच्या वकिलान जेनेटोच्या जामिनाक हरकत घेतली। भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतींत लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। लोकांचे प्रश्न आपूण सोडयतलो अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। पर्वरे तशेंच दाबोळे वाठारांतले रस्ते दुरुस्त केल्यात। फुडल्या कांय दिसां भितर सगळे रस्ते दुरुस्त जातले अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें। तशेंच फक्त मुख्य अभियंतो रस्ते खणपाक परवानगी दिवंक शकता। ताच्या परवानगी शिवाय खंयचोच रस्तो खणपाक मेळचो ना अशें आपणे सुचना दिल्ल्याचें मंत्री दिगंबरान सांगलें। गोयच्या आदल्या तेंपावेल्या मनशांची कुडींची ताक तांची अजापीत करपी कर्तूब चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतीन घेतल्यार त्या वेळावयलें खाण जेवण आनी त्या वेळावयली जिणी पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता। पूण आतांचो काळ पळयल्यार आमकां फक्त रसायनीक भाज्यांची लागवड पळोवपाक मेळटा खरी, पूण दारबांदोड्या वाठारांत अजुनूय महेश आनी सुनंदा प्रभू ही जोडपी रानवटी जनावरांच्या आडमेळीक तोंड दिवन वत पावसांत घाम गळोवन कश्ट करून लोकांक ताज्जी भाज्यांची मेजवानी दितात। राज्यात सध्या दिवाळीची नेटान तयारी चालू आसा। ह्या निमतान पारंपारीक कलाकारांक आपल्या आंगातली कळाशी दाखोवपाक एक माची मेळटा। दारबांदोडे मेटावडा वाठारांतल्या महामार्गार सूर्यकांत नायक कितलींशींच वर्सां जालीं पारंपारीक पद्दतीन आकाशदिवे करून तांची विक्री करतना पळोवपाक मेळटा। लोकांनी बेकार रावचें न्ही, आत्मनिर्भर जावचें तशेंच पारंपारीक वेवसाय करचो असो उलो सूर्यकांत हांणी ह्या वेळार लोकांक मारला।
दिवचल मावळिंगे वाठारात एका 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दुबावीत मरण आयिल्ल्याची काळजाक पीळ घालपी प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खुनाचो हो प्रकार बुधवारा रात्री कडेन घडिल्लो। बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रात हाडिल्ले। उपरांत ह्या खून प्रकरणाक वाचा फुटली। मूळ कर्नाटकांतली नागम्मा ह्या 27 वर्साच्या बायलेन आपलो मोगी नितिना वांगडा कर्नाटका सावन पळ काडून गोंयांत आयिल्ली। गोंयांत पळून येतना तिणें आपल्या चली भुरग्याक लेगीत हाडिल्ले खंय। फाटल्या कांय दिसां सावन ही दोगांय मावळिंगे एका भाड्याच्या कुडीत रावतालीं। थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही दोगांय त्या चलयेक मारबडय करतालीं। उपरांत बुधवारा ह्या चली भुरग्याक आवयन आनी तिच्या मोगीन नाक आनी तोंड दामून क्रूरपणान जिवेशी मारून खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। ह्या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या। शुक्रारा सकाळी भारताची राजधानी दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो सामकोच वायट स्थितीत आशिल्ल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सांगले। सेगीत तिसऱ्या दिसाक हवेचो दर्जो एअर क्वॉलिटी इंडेक्साच्या 233 ते 240 मजगती दिसून आयिल्ल्यान अहवाल मंडळान दिला। नेमक्या दिवाळीच्या तोंडार हवेच्या दर्जांत उणाव दिसून आयिल्ल्यान अंदू वर्सा लेगीत उच्च न्यायालयान फोगोट्यांच्या वापराचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला। संवसारीक पावंड्यार मरण येवपाचें प्रमाण 67% देंवलां, पूण तरणाट्यां मदीं मरण येवपाचें प्रमाण तितलेशें उणें जावंक ना असो निश्कर्श द लॅन्सेट जर्नलांत उजवाडाक आयिल्ल्या संशोधनांतल्यान दिसून आयला। आत्महत्या, ड्रग्सांचें चड सेवन आनी सोरो चड पिवप ही तरणाट्यां मदीं मरण येवपाची मुखेल कारणां। द लॅन्सेटच्या अभ्यासा प्रमाण 2023 चीनांत सगळ्यांत चड 1.7 कोटी लोकांक मरण आयलें। ताचे उपरांत भारतांत 98.5 लाख आनी अमेरिकेंत 30 लाखां परस चड लोकांक मरण आयलें। पूण लोकसंख्येच्या तुळनेंत मरण येवप्यां मदीं भारताचो क्रमांक 73वो आसा। चीनाचो 166वो आनी अमेरिकेचो 160वो क्रमांक आशिल्लो। कोरोना महामारीत संबंधित मरण आयिल्ल्या मदीं भारत पयल्या 5 देशां मदीं आसा। येता ते नोव्हेंबर म्हयन्या खातीर अंत्योदय अन्न येवजण रेशन कार्ड धारकांक रेशन कार्डा फाटल्यान 35 किलो फोर्टिफायड तांदूळ फुकट दितले। प्राधान्यक्रम कुटुंबाक लावधारकांक फाटल्यान 5 किलो फोर्टिफायड तांदूळ फुकट दितले खंय। एपीएल कार्डधारकांक 12.50 रुपया दरान प्रति कार्ड 12 किलो फोर्टिफायड तांदूळ आनी 10 रुपया दरान 10 किलो गंव दितले। युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच UIDAI नवो नवनिर्माण उपक्रम सीता, जो स्कीम फॉर इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी असोसिएशन विथ आधार असो आसा। ह्या उपक्रमा वयल्यान भारताची डिजिटल वळख, पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाक आनी डीप फेक, स्पूफिंग आनी हेर सायबर हल्ले जे धोक्याचे आसतले तांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न करतले। ह्या उपक्रमा खातीर 15 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज उक्ते आसात। हातूंत आधार प्रमाणीकरण वाडोवपी सुरक्षा, स्टार्टअप, शिक्षणीक संस्था आनी उद्देगीक खेळगड्यांक एकठांय हाडपाचो सीताचो हेतू आसा। ही कार्यावळ खासा करून बायोमेट्रीक तंत्रज्ञान प्रमाणीकरणाच्या चौकटीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी डेटा प्रायव्हसीचेर लक्ष केंद्रीत करतले।
भारतीय वेंचणूक आयोगान सांगिल्ल्याप्रमाणे आता वट्ट 12 फोटो आयडेंटिटी कार्डांचो उपेग करून मतदान करूं येता। मतदान करपा खातीर एपिक कार्डावदला आधार कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, बँक वा पोस्ट ऑफिसाचो पासपोर्ट जाचेर तुमचो फोटो आसतलो। तशेंच भलायकी विमो स्मार्ट कार्ड जे आयुष्मान भारत ह्या येवजणे अंतर्गत मेळिल्लें आसा। तशेंच ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेन्शनाचे डॉक्युमेंट विथ फोटोग्राफ, सरकारी आयडेंटिटी कार्ड, ते भायर MP, आमदार आणि युनिक डिसेबिलिटी आयडीचो उपेग करून मतदान प्रक्रियेत वांटेकार जावं येता। गोंयांतली वखदी वनस्पत आणि झाडांक आयरिश लोकांची पसंती आसा। गोंयच्या चडशा वखदी झाडांची आणि वनस्पतींची आयर्लंड देशांत निर्गत जाल्या। फक्त 3% निर्गत UAE देशांत जाल्या अशी माहिती शेतकी आणि प्रसंस्कृत उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण एपिडा हांणी दिल्या। एपिडान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदूच्या आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रिल ते जुलै या 4 म्हयन्यांच्या काळात गोंयांतल्यान 8.93 मेट्रिक टन वखदी झाडांपाल्यांची भायल्या देशांत निर्गत जावन $9 लाख म्हळ्यार 75 लाख रुपयांचे मोल फावो जाला। चडशी वखदी झाडांपाल्यांची निर्गत ही आयर्लंड देशांत जाल्या। 8.65 मेट्रिक टन इतली निर्गत जावन 75 लाख रुपयांचे मोल आयला जाल्यार तातूंतलो बारीकसो भाग 280 किल हो UAE निर्गत जाला। फक्त एप्रिल आणि मे म्हयन्यांतूच ही वखदी झाडांपाल्यांची निर्गत जाल्या। सगळ्यात चड निर्गत एप्रिलांत जावन खूब उणी निर्गत मे म्हयन्यांत जाल्या। एप्रिलांत 8.70 मेट्रिक टन निर्गत जाल्ली आणि मे म्हयन्यांत 230 किल इतली निर्गत जाल्ली। अंदू आर्थीक वर्सांत गोंयांतल्यान 2800 मेट्रिक टन शेतकी उत्पन्नाची भायल्या देशांनी निर्गत जाल्या। ह्या उत्पन्नाक 50 कोटी परस चड मोल फावो जाला अशी माहिती शेतकी आणि प्रसंस्कृत खाण उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण हांणी दिल्या। एपिडा हांणी जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदूचे आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रिल ते जुलै ह्या 4 म्हयन्यांच्या काळात 2839 मेट्रिक टन शेतकी उत्पन्न, देखीक भाजी, फळां, मांस, काजू आणि फेणी यांची संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या देशांनी निर्गत जाल्या। ह्या गोंयच्या शेतकी उत्पन्नाक $5.99 अमेरिकन मिलियन म्हळ्यार 51.30 कोटी रुपया मोल आयला। फक्त रेल्वे आणि हवाई मार्गावर बियाणा सामानांची निर्गत जाता। गोंयच्या भाजयांक चड मागणी UK देशांत आसा। संवसारभरांतल्या 6 देशांनी 500 मेट्रिक टन परस चड भाजयांची निर्गत जाल्या। तातूंत सगळ्यात चड 82% निर्गत UK देशांत जाल्या। UK उपरांत UAE हे देशाचो नंबर लागता अशी माहिती शेतकी आणि प्रसंस्कृत उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण एपिडा हांणी दिल्या। एपिडान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदूच्या आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रिल ते जुलै या 4 म्हयन्यां मजगतीं राज्यांतल्यान 587 मेट्रिक टन भाजयांची भायल्या देशांत निर्गत जावन $1069 मिलियन म्हळ्यार 14.44 कोटी इतले मोल फावो जाला। गोंयच्या आंब्याक सगळ्यात चड मागणी UAE देशांत आसा। राज्यांतल्यान 71% आंब्यांची निर्गत ही UAEच्या देशांत जाता। जाल्यार UAE उपरांत UK देशांत सगळ्यात चड मागणी गोंयच्या आंब्याक आसा। हे दोनूय देशांत सयत 8 देशांनी गोंयच्या आंब्याची निर्गत जाल्या अशी माहिती शेतकी आणि प्रसंस्कृत उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण हांणी दिल्या। एपिडान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदूच्या आर्थीक वर्स 2025-26 वर्सा एप्रिल ते जुलै ह्या 4 म्हयन्यां मजगतीं 45.68 मेट्रिक टन आंब्यांची निर्गत जावन $1.60 लाख म्हळ्यार 1.39 कोटी इतले मोल फावो जाला। सगळ्यात चड आंब्यांची निर्गत जावपाचे वळेरेंत UAE देश पयले सुवातेर आसा। UAEत 32.45 मेट्रिक टन आंब्यांची निर्गत जावन 1.9 कोटी इतले मोल मेळ्ळा।
सप्टेंबरात गोंयांत फक्त 4 डेंग्यू दुयेंती सापडले। जानेवारी ते सप्टेंबर 2024 वर्साचे तुलनेत 2025 वर्साच्या पहिल्या 9 महिन्यात डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो सुमार 6 पटींनी उणो जाला। जानेवारी ते सप्टेंबर 2024 मेरेन गोंयांत 442 डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2025 वर्सात त्याच म्हयन्यात 73 डेंग्यू दुयेंती सापडले। भलायकी खात्यान दारात केल्ली तपासणी आनी हेर खात्यांक दिल्ले जागृताय मोहिमेक लागून फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू उणे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशें कळटा। कॅन्सर सारखे भयानक रोगाक लागून सध्या तरणाट्यांची जीण पुरायन विस्कळीत चल्ली आसा। बदलत्या जिणेशैली जेवणा खाण्याच्यो संवयो बदलल्यात। घरा रांदिल्ल्या जेवणा परस चड पसंती जंक फूडाक दितात। मजगतीं तरणाटे भुरगे जांकां कसलीच भलायकेच्या संदर्भातली फामिलींतले लेगीत कोणाचीच वायट इतिहास ना अशा तरणाट्यांकूय आतां स्टेज 4 कॅन्सर डिटेक्ट जावपाक लागले। ही खूबच गंभीर आनी धोक्याची वस्तुस्थिती आसा। देखून खंय तरी हाचें मूळ कारण सोदून काडून आतांच जागृताय निर्माण करपाची खर गरज आसा। डिजिटल युगात इंटरनेटाचो वापर वाढत आशिल्ल्यान सायबर गुन्हेवूय वाडत आसा। 2023 वर्सा राज्यांतल्या वाडट्या सायबर गुन्यांवांतले 33% गुन्हे बायलां आनी भुरग्यां आड जाल्ले। 2022 वर्साच्या तुळनेत 2023 वर्सा बायलां आनी भुरग्यांच्या पिडितांचो आंकडो 1% वाडला। एका वर्सात बायल बळींचो आंकडो 9% उणो जालो, तरी पिडीत भुरग्यांचो आंकडो 5% वाडला। हालींच नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोन वाडायल्ल्या वर्सुकी अहवालांत हें स्पश्ट जालां। भारतात लोकांमदी भांगरा खातीर एक वेगळेच तरेची ओढ पळोवपाक मेळटा। भारतात भांगराचे वा रुप्याच्यो वस्ती घालिनात जाल्यार ते लग्न अपुराय मानतात। लोक वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर एकामेकांक भांगराच्यो वस्ती वा बारीक सारीक कितेंय भेट म्हणून दितात। भांगर भारतात शुभ मानतात। इतलेंच न्हय तर सुरक्षीत गुंतवणूक म्हणून ताची चड मागणी आसा। भांगराच्या ह्या पिशेपणाक लागून भारतीय कुटुंबां कडेन अदमासान 25,000 टन भांगर आसा आनी हो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा। हाचो परिणाम भारतीय कुटुंबां कडेन संवसारांतलें सगळ्यांत चड भांगर आसा। विश्लेशक ए माधवन हाणें एक्साचेर एका पोस्टात म्हणलां, भारताचो खासगी भांगराचो सांठो 25,000 टन आसा, जो अमेरिका, जर्मनी, चीन आनी सामको रिझर्व्ह बँके कडेन आशिल्ल्या भांगराच्या सांठ्या परस चड आसा। चीना उपरांत भारत भांगराचो संवसारांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हड गिरायक। बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यांमदी संधिवाताची समस्या वाडत आसा। वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रिय जिवीत जगपाक मजत करतात। संधिवात आतां फक्त जाणट्या पुरतो मर्यादित ना, 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागला आनी दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। जायते तरणाटे दुयेंती सांद्यांत घटसाण वा सूज येवप अशा सुरवातीच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात, पूण फुडाराक तांकां दीर्घ काळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा। दर म्हयन्याक उपचारा खातीर ओपीडीत दाखल जावपी 10 लोकांमदले 4 जाणांक संधिवात कडेन संबंदीत सांद्यांचें दुखप आनी सूज येवपाची लक्षणां दिसतात। एकेच सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणाव, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, स्थूलताय, ऑटो इम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ही हे स्थितीक योगदान दितात। सांदे घट जावप, दुखप, सूज येवप, उष्णताय येवप, खाणांची सहजताय न जावप, थकप ही लक्षणां दिसतात। संधिवाताचेर आडनदर केल्यार दीर्घकाळ दुखप, सांद्याची विकृतताय, अपंगत्व आनी जिणेचो दर्जो उणो जावं येता। नेमान व्यायाम, वजन नियंत्रण